सांग्यार लोकांच्या हिताआड वचून सरकारान IIT प्रकल्प सांग्यात व्हरचो न्हय। बेतलान ज्या सुवातेर डिफेन्स एक्सपो जाल्लो त्या सुवातेर हो IIT प्रकल्प व्हरचो। थंय रस्तो सारकिल्ली मुळावी सुविधाय आसा म्हण सुदीप तामणकार उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या तितून एक दोन महत्वाचे विषय दवरपाचो हांगा प्रयत्न आसा। पयलो म्हणजे IITच्या संदर्भान जे साऊथ गोवान सध्या विषय सगळे कडेन गाजता आनी दुसरो IAS ऑफिसर जे पळय आहा त्यांच्या संदर्भान। आता पयल्या विशयाचेर उलयतना सांगपाक सोदता की IIT जी गोंयान केंद्र सरकारांच्यान दिली गेल्या आनी पयली सगळ्यान पयली हो विशय तो सत्तरी तालुक्यान गेल्या वर्सा वाळपय हांगासर जालो मेळावली गांवान आनी थंयच्यान मोठ्या प्रमाणान ताका विरोध जालो आनी थंयच्यान विरोध जाल्या उपरांत थंयचे लोकल आमदार जे हेंच्यांनी एक मोठेपण दाखोवन मुख्यमंत्र्याक सांगले की लोकांच्या विरोधान जर हो विशय वयता जाल्यार तो इमिजिएटली बंद करचो म्हणून। त्याच्या उपरांत हो विशय जो आसा पळय तो आतां हांगासर म्हणजे सांगे तालुक्यान पावल्लो आसा आनी सांगे तालुक्यान ज्या तरेन पावला आनी सांगे तालुक्याचो सांगे मतदारसंघाचो जो आमदार आसा त्याच्या प्रमाणे त्याचे जे पळय स्टेटमेंट येता हेच्या प्रमाणे खंय तरी अशें दिसून येवपाक लागलेलें आता की खंय तरी तो अट्टाक पेटला गेला थंयचो। म्हणटकूच हांगासर कितें आसा सांगपाक सोदता की जे मंत्री आमी निवडून दिता घटनेच्या प्रमाणे राज्यान तेंच्यांनी खंय तरी अट्टाक पेटचें न्हू आनी लोकांचे जे इंट्रस्ट आहा त्या इंट्रस्ट राखपाक खंय तरी काम करपाक जाय। आतां सांगे तालुको जो आसा ह्या तालुक्यान जी लँड आसा पळय थंयसर ती एग्रीकल्चरल लँड आहा, फॉरेस्ट लँड आहा, थंयसर वायल्ड लायफ आहा, एनिमल आनी निसर्गाचे देणे जे आहा पळय ते थंयसर मोठ्या प्रमाणान लाभलेले आहा थंयसर गांवांक ते। आतां ह्या संदर्भान मुख्यमंत्र्याक 2 दिसां पयलीं आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिलां की जो सुदीन ढवळीकार जो आहा मडकय मतदारसंघाचो आमदार हो ती IIT जी आहा ती GEC गोवा जी ह्या पळय फोंडा फर्मागुडी थंयसर मागता त्या कॉम्प्लेक्सान। आनी दुसरी म्हणजे जो जागो आसा त्या रिप्रेजेंटेशनान आमी परत सजेस्ट केल्लो आहा सरकाराक की नाकेरी बेतूल जो डिफेन्स एक्सपो जाल्लो 2016 28 ते 31 डिफेन्स एक्सपो जो जाल्लो त्या नाकेरी बेतुलाचेर थंयसर 8,32,000 स्क्वेअर मिटर जो जागो आहा त्या जाग्यान थंयसर ही IIT व्हरपाक शकता सरकार। थंयसर कोणाचो विरोध ना ताका कांय ना आनी अशा तरेन तो जागो थंयसर आहा। तुवें आनीक विशय काडला तो IITचो ते बेतलान व्हरचे म्हणून ते लोकांनी तुका कन्सर्न दिला काय लोकांनी सांगला तुका? लोकांनी कित्याक कन्सर्न दिवपाक जाय? तो जागो सरकारच्याच ताब्यान आहा। डिफेन्स एक्सपो पळय जेन्ना केला पर्रीकारान पळय थंयसर तेन्ना तो जागो ऑलरेडी सरकारच्या ताब्यान घेतलेलो आहा। ताका सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लें आहा आनी थंय लोक वस्ती ना कोणाची, थंय कोणाचीच लोक वस्ती ना। तुमी जाय जाल्यार सर्वे करून डिफेन्स एक्सपो जाल्लो तेन्ना लोकांनी ओपोज केल्लो, खुबशे लोक थंय ब्लॅक फ्लॅग दाखोवपाकूय बसलेले एक्सपोक हे करपाक ओपोज करपाक। खंयसर थंय बेतलान मागीर ते डिफेन्स एक्सपो हे आसलो विरोध आसलो आसतलो तो कित्याक ती वेगळी कारणां आसतली पण IIT थंय व्हरपाक काय प्रॉब्लम नासचें ना म्हाका दिसना कितें आसतलें।